या भारतीय जनता पार्टीचा प्रदेश अध्यक्ष झाल्यानंतर वाढदिवस असो मोठ्या प्रमाणात साजरा करपाचो जो पयलो प्रसंग तरी एवरी इयर हांव पर्सनल साजरो करतालो घरा कडेन पावता, पण आज एक जबाबदारी वाडिल्ली आसा आनी सरकार आनी पक्ष हे बरोबर चलप आज तितकेच म्हत्वाचें आसा। कारण आमची एक मोख आसा, ती मोख की येणाऱ्या निवडणुकेक प्रचंड बहुमतान परतून एकदा भारतीय जनता पार्टीचे सरकारी सत्तेर सगळे जुने सगळे नेणटे आनी त्याच बरोबर सगळ्यांक बरोबर घेवन वचप। आमी आज त्या निमतान सिद्धेश्वर देवस्थानान भितर आज अभिषेक पुजा अर्चना करून देवा कडेन मागलां की ह्या पक्षाच्या हितासाठी आणि त्याचबरोबर संघटन बांधणीसाठी शक्ती दी आणि सरकाराचे परत येवपा खातीर सगळे लोकांक सगळ्यांक लागीं करपा खातीर म्हाका यश दी आणि त्याचबरोबर भारतीय जनता पार्टी परत एकदा सक्षम करून आमची 51% मतां घेवपाची जी मोख आसा ती मोख आमकां फुडें व्हरपाक ती डॉक्टर प्रमोद सावंताचें सरकार केंद्रांत नरेंद्र मोदीचें सरकार डबल इंजिनचें सरकार चलता आणि दोन्ही चाकां बरोबर व्यवस्थितपणे देशाच्या उत्कर्शा खातीर राज्याच्या उत्कर्शा खातीर मुखार वतना आत्मनिर्भर भारत आणि स्वयंपूर्ण गोंय करतनाच भितर गोंयच्या सगळ्यांक समृद्धी दिवची, सगळ्यांक समृद्धी दिवची आणि परत हो एक सोहळा असो सगळे समाजाक सगळ्या लोकांक एकठांय हाडपाचो हो सोहळा आसा। त्या निमतान सगळ्यां कडेन परत मन जुळोवन आणि सगळे मतभेद विसरून आमी सगळे एकठांय या फुडें या इतलेच देवा कडेन मागतात। भारतीय जनता पार्टीचे आमचे प्रदेश अध्यक्ष बाब दामू नाईक हाचो वाडदिवस आज म्हाका खूब बरें दिसता की ताणें रुद्रेश्वरांतल्या देवळांतल्यान अभिषेक वाडदिवसाच्या आपल्या कार्यक्रमाची सुरवात केल्ली आसा। हांव पुराय आमच्या गोंयच्या जनतेच्या वतीन गोंयच्या सरकाराच्या वतीन आनी विशेष करून साखळेन आसा म्हटल्या उपरांत आमच्या पुराय साखळेंतल्या जनतेच्या वतीन ताका वाडदिवसाच्यो उर्मीत पदवी भेटयता आणि अशेंच ताका देव रुद्रेश्वरा कडेन मागता की बरें आरोग्य आयुश्य मेळचें आनी 2027 आमी जे म्हणटात तो सातत्यात परत ताचेर उलयता की 2027 भारतीय जनता पार्टी 27 सीट निवडून येवन पूर्ण बहुमताचे भारतीय जनता पार्टीचे परत एकदा सरकार जावचें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीचें स्वप्न विकसीत भारत विकसीत गोवा हे साकार जावचें इतकेंच देवा लागीं मागता। कारण गोंयचो विकास ज्या तरीत आमी खूब मोठ्या प्रमाणात करीत आसा त्या आनीकूय बी खूब मोठ्या प्रमाणात करपाची संद भारतीय जनता पार्टीक दिवची इतकें देवा लागीं मागता।